म्हादयच्या उदकाचो एक थेंबूय कर्नाटकाक दिवंक जायना। पर्येचो आमदार प्रतापसिंह राणेन थळावे काँग्रेस ब्लॉकाक घेवन थाराव घेतलो। पर्येच्या काँग्रेस ब्लॉकाबरोबर मतदारसंघातले पंच, सरपंच आणि झेडपी आशिल्ले वेळ पडलो जाल्यार खंय ब्लॉकाची रस्त्यार देवपाची तयारी। मजगती सत्तरीतले सावर्डे पंचायतीनूय असलोच थाराव घेतलो। वेगळे हेवटेन तेवटेन वयता दोन आमदार ओगी हे तेन्ना लवाद मंडळा कडेन आसा आनी विधानसभा जेन्ना पयली आसा तेन्ना कितेंय आमी उलोवपाचें प्रेसान बरोबर न्हू तेन्ना कोण ह्या वटेन बरयता कोण ते वटेन बरयता आमचें खरें मत कितें तें आमी विधानसभेन सांगता। फुडल्या राज्याची अरेरवी चलता थंय काँग्रेसचें सरकार आसलें हांगा आमचें बीजेपी सरकार जरी असले तरी आम्ही काँग्रेसमॅन जे आसा आम्ही सदांच गोंयच्या हिता खातीर झगडटा आनी झगडत आयल्या। तेन्ना हे ते कितें चल्लां काय ना ते उलट सुलट चर्चा हेचेर जावं नये म्हणून आमी काप आमचो ब्लॉकान ठराव घेतला घेवया एका मतान की म्हादयचें पाणी एक थेंब तांकां दिवपाचें ना। गोंयचे हितचे एका पिवपाचें पाणी जर जाय आसलें जाल्यार हे वेगळी गोष्ट जातली सगळे अख्ख्या जनता येतली शेतकरी कितें करतले। हे खोटे नाटकां करून आनी कायद्याचें उल्लंघन करून जें काम केलां तेणी तेन्ना हेका भीक घालपाची ना अशें आमकां जाल्यार दिसता। कोणाक जाय जाल्यार ते मागीर तेंचें मत कितें आसा तें हांव नको पूण आमी सरकाराक सांगता आमचे कडसून एक थेंब पाणी घेवं नये। आमी तो एक मतान हांगा ठराव पास केल्लो आसा आनी तो आमी सरकारा फुडें धाडटले आनी आमच्या आमदाराक राणे साहेबाक आमी सांगला तो तुमी ह्यो ठराव विधानसभेत मांडून तो पास करून घेवचो अशी आमची इच्छा आसा। ह्या खातीरच आमी हांगा आज जमलेले आसा। हय जर आमी तयारी दवरल्या जर हेका जर काय हे जायना जाल्यार आमी मोठ्या प्रमाणान सगळे रस्त्यार येवन आमचो हो प्रश्न सोडपाक फुडें येताले अशें ठरयल्लें आसा मिटिंगेंत। सत्तरीचे सावर्डे पंचायतीनूय म्हादयचें उदक कर्नाटकाक दिवचें न्ही म्हूण थाराव घेतलो। पर्रीकार करता ते खंय सारकें न्ही। आमची जीवनदायिनी आसा न्हू म्हादय तिजें आमकां संरक्षण करूंकच जाय। म्हणजे सत्तरीचे मुखच आसा ते म्हादयच्या तोंडासून येयल्ले आसा आनी म्हादय पासून सगळे पाणयाचें हें आसा ते सगळ्या म्हादयसूनच पाणी सगळे कडेन वयता आनी सगळे गोवा आसा ते आमचे हेच म्हादय वरसून पाणी पिण्याचें पाणी गावता तेन्ना म्हादयचें हें संरक्षण जावकच जाय। आयज कितें म्हूण ठराव घेतला तुमी? आयज आमी ठराव कितें घेतला की आमची म्हादय आसा ती पर्रीकरान जेन्ना पिण्याचें पाणी दिता ते दिवचें न्हू अशें आमकां दिसता। कित्याक आमचें हे पाणी मे म्हयनो जाता उपरांत सगळी म्हादयचो कडो जावन वयता तेन्ना म्हादयचें संरक्षण हें जावकच जाय। पर्रीकरान केला हें रॉंग केलां तेन्ना तेणी तें फाटीं घेवचें। गोवा सुरक्षा मंचाची म्हादय संपदा रक्षा कलश यात्रा सत्तरीच्या गांवांनी भोंवता। 30 तारखेक कलश पणजे मांडवीत सुट्टले। तुमकां खबर नासतलें एक वेळ ह्या गांवांत 80च्या वयर झरे आसा असो सत्तरीन म्हाका दिसता आनी खंयचोच गांव आसचो ना। ह्या गांवांत 30च्या वयर कुळागरां आसा म्हाका दिसता आनी सत्तरीन खंयचो असो गांव आसचो ना। आज कर्नाटकांतलो गोवा मुद्दा पण घोशणा दिता ते आज बंद करता फक्त तांकां दिसता की आमचें उदीक खंय तरी गोंयांत सरकार घेवंक सोदता ते आडयता म्हणून ते आज बंद पुकारता। आमी तेंच्या वरसून शिकपाची गरज आसा। खरो आमचें नुकसान आहा खरो धोका आमकां गोंयांत आसा पण आमी अजून मेत्रिस्त आसा। सरकाराक लोक कितलो जमाव आसा ती भाशा कळटा। जास्त लोक जितले जमतले रस्त्यार येतले तितली जास्त भाशा तांकां कळटली। म्हणून म्हाका सगळ्यांक एक विनंती करूंची दिसता 30 तारखेर जेन्ना ह्या यात्रेची सांगता पणजे शहरान जातली आनी पणजे पावतकूच थंयसर एक मोठी पदयात्रा जातली आनी पदयात्रा करून फेरीबोटी धक्क्या कडेन थंयसरल्या पणजेच्या विद्युत भवनाच्या समोर त्या ह्या कलशाचे जे आसा ते विसर्जन जातलें आनी तेच्या नंतर लगेच आझाद मैदानाचेर मोठी सभा जावपाची आसा। त्या सभेक आनी तेच्या पयलीं जी पदयात्रा आसा 5 पयलीं सुरू जातली। सगळ्यांक विनंती आसा हांगासरल्या धावेवासियांक आनी सत्तरीवासियांक तेंच्यांनी मोठ्या संख्येन थंयसर येवचो आनी आपलो पाठिंबो राजधानीन मोठो पाठिंबो दर्शवचो। सातेरी देवीच्या फुड्यान ती एक देवीच आसा आनी दुसऱ्या देवीचें रक्षण करपाचें आमचें आयज व्रत आमी घेवया आनी देवीच्या साक्षीन आमी अशें ठरवया की म्हादयचो कसलोय प्रश्न आसतलो तेन्ना आमी
भितर सक्रिय आसतले आणि जोपर्यंत म्हादयचें रक्षण जायना तोपर्यंत तन मन धन आमी ह्या म्हादयच्या अभियानात आसतले. पक्ष विरहीत आमी हे काम करूया अशें म्हणटा. म्हादयचेर आयतारा पेडण्या आमी गोंयकार संघटनेची मिटींग आसा. म्हादई हो एक जिवाळाचो प्रश्न जावन आसा. गोंयकारांची म्हणटा ती रक्तवाहिनी कशी आसा आणि आयज जर ही रक्तवाहिनी आमची बंद पडली जाल्यार मागीर गोंयकार म्हणटा ते सगळे सोंपतले. ह्या गोंयकारा खातीर म्हणजे आमी आमच्या गोंया खातीर वावुरपा खातीर आमी आयज पेडण्या ही बैठक घेवंक सोदता आणि ती म्हणजे आयतार दीस 5:30 सुमार देशप्रभू आरखाडो ह्या ठिकाणी आमी ती बैठक घेवपाचे येवजिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार, विश्वनाथ नेने आणि विनोद मेथर. आमदारांनी कायदे करपाचे, मात आज परिस्थिती पळयल्यार बारीक सारीक कामांय आमदार करतात. लोकांकूय तेच जाय म्हूण सभापती प्रमोद सावंत उलयलो. गोंयांत पयलेच फावट संविधान सप्तक मनयलो, मात संविधान तज्ञ म्हूण आदवोगाद सरेश लोटलीकाराचे लेक्चराक सभापती धरून 5 आमदार उरिल्ले शाणे. गोंय विधिमंडळाचोय संविधान सप्तक जालो. संविधानाच्यो 4 गजाली आमदारांच्या तकलेत वच्च्यो म्हूण विधितज्ञ सरेश लोटलीकारांचे आमदारांक लेक्चर दवरिल्ले. 40तले 5 पावले. In fact, when I was invited to speak here, he told me this is essentially a lecture for legislators. I asked him, the other day I read in the papers that Rajendra Kerkar had come here and the total number of absentees was 31. 36. 7 were present. 4 were present. Achha. The honorable Now 3 are present. I am accustomed to talk to empty chairs. सभापती प्रमोद सावंत आमदारांच्या सध्याच्या परिस्थितीचेर उलयलो. MLA is a member of legislative assembly. These are the lawmakers. लोकांनी तांकां lawmakers दवरूंक ना. तर लोकांनी वयल्यान जाल्यार आमी म्हणटा की जाता तितके त्यांची डिग्निटी जी आसा ही कमी करीत येयल्ली आसा. लॉमेकर उरले ना तर बारीक सारीक कामां खातीर आमकां आमदार आपल्या घरा कडेन जाय, आपल्या कडेन जाय, तेणी फोन उखलूंक जाय. आपल्या जरी नळाचे पायप फुटले जाल्यार तेणीच फोन करून ताका प्लंबराक धाडपाक जाय. म्हादयचेर आमदारांक दवरिल्ल्या लेक्चराक 40तले 6 आनी आतां संविधानाचेर लेक्चर आयकूंक 40तली 5 बडकां. घडये उरिल्ले सगळे आमदार स्वताक शाणे समजता आसुये. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.